हॅबिट मला कसा नाही एक हॅबिट आम्ही कशी बिल्ड करचे हाऊ टू बिल्ड ए गुड हॅबिट आणि हाऊ टू ब्रेकअप विथ अ बॅड हॅबिट असर पूरा क्वेश्चन आमगेल सकडल मनांतू येवन आसता हाका उत्तर खंय सोदुचें ह्या पूरा प्रश्नेक आनी हाजी तसला मस्त नमुने प्रश्नेक उत्तर दिवचे तसला एक पुस्तक घेवन आज हांव तुमगेल मुखार आयला सर्वांक नमस्कार एक पुस्तक कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक हांव स्वागत करता आयच्या हांव तुमगेल मुखार प्रस्तुत करता आसला एक पुस्तक जेम्स क्लियर म्हण एक ऑथरान बरयलें तसला इंटरनॅशनल बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हॅबिट्स ह्या पुस्तक आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररींतू आसा तुम्ही हांगा येवन ह्या पुस्तक वाजी येते ह्या पुस्तक म्हाका एक भारी इश्ट जालाल पुस्तक कसा लेका म्हळ्यार ह्या पुस्तकात हांव सुरेपटी वाजिता आसत न्ही हांव ह्या पुस्तकात तिन्नी पटी वाजिता आसा 3 पटी वाजूची तसल्या कसा नासबा ह्या पुस्तकांत म्हणून तुमकां एक आश्चर्य जालें वा वय ह्या वाजील एक पटी वाजी तरी अनेक पटी वाजू का म्हण तशी दिसची तसला एक भारी एक लायक पुस्तक हें एटॉमिक हॅबिट्स ह्या पुस्तकांत आमगेला ऑथर जेम्स क्लियर हांनी सूर्य दुखून एक भारी चंद रितीर एक हॅबिट म्हणा कसा ना त्या एटॉमिक हॅबिट्स म्हणून तांणी नांव कसलें दवरलें म्हूण एक एक्सप्लेन केलां आसा आनी हें पुस्तक बरोवच्याक तांकां कसन प्रेरणा दिला तांगेल्या जिवनाच्या खंयची घटने देखून तांणी एक प्रभावित जाल्लें ती तांतूं तांणी कशी त्या एक प्रॉब्लेम ओवरकम केला तांतूं देखून तांणी कशी शिकलें ती ह्या पुरा जनके कळका पुरा जनके चांग जावका म्हणजे एक उद्देशांनी बरयलां तसलें एक भारी चांग पुस्तक हें एटॉमिक हॅबिट्स हें एटॉमिक हॅबिट्स पुरा जनके एक सेल्फ हेल्प बुक म्हणजे एक कॅटेगरींत भारी फेमस हें सेल्फ हेल्प बुक म्हणा तांतूं खंयचे नमुने पुस्तक हें पुस्तक खंयचे बगे उलयता हें पुस्तक एक फिलॉसॉफिकल जो एक सायकोलॉजिकल आनी एक आल्सो सायंटिफीक इंटेंशन आसूचें एक पुस्तक आमगेले एक जिवनांतू आमगेले एक डेली लायफांतू एक हॅबिट्स खंयचे नमुन्याचे एक इम्पॅक्ट करता ते आमगेल्या जिवनाच्या एक खंयचे एक म्हत्वाचे पात्र निर्माण करता म्हणून कळका जाल्यार आमी पुरा हें पुस्तक वाचूका ह्या पुस्तकांतू आमगेलो ऑथर सांगता एक हॅबिट बिल्ड करचें म्हळ्यार एक दिसाक एक म्हयन्याक एक वर्साक जावं न्हय वन्स वी बिल्ड अ हॅबिट इट इज फॉर लायफ टायम एक लायफ टायम जावची हॅबिट आमी कशी बिल्ड करका आमी एका पटी सीदा वचून हांव आतां एक हॅबिट बिल्ड करता हें आमगेलें एक नवें हॅबिट म्हण सांगल्यार जत वता ना जायना तें करच्याक एक स्ट्रक्चर आसा तें स्ट्रक्चर कसं ना तें कशी तांणी सोदून धरलां की कोण सोदून धरला ताजे बगे पुरा एक भारी चंद विस्तृत जावन आशिल्लें विवरण ह्या पुस्तकांत आमकां मेळटा ह्या पुस्तका बगे उलयतना म्हाका तांत आशिल्लें एक विशय भारी इश्ट जाल्लो कसा म्हळ्यार तांणी सांगता ती आमी दिसय करचें काम आमी एक हॅबिट फॉर्म करता म्हण जाल्यार कसं एक नवेची हॉड म्हणटा काम करता म्हणना आमकां कसं काम करता तें काम आमी दिसय एक दीस वर चुकयनाशी 1% इम्प्रुवमेंट आमी केन्नाय उलयतना म्हणटा ती यू शूड ऑलवेज गिव युअर 100% म्हणून आमी एकूच दीस 100% दिला पावना आमी तें काम दिसय करता आनी दिसय वी शूड ट्राय टू इम्प्रूव एटलिस्ट 1% तशी दिसय आमी 1% इम्प्रुवमेंट दाखयल्यार ओवर द पिरियड ऑफ 1 year एक वर्स म्हणटाना तें एक कितले हॉड नमुन्याचें एक ट्रान्सफॉर्मेशन जाता म्हळ्यार वी वील बी 37 times बेटर देन वॉट वी वेर 1 year बिफोर म्हळ्यार हें एक कंपाउंडिंग इफेक्ट म्हणटा ते कंपाउंडिंग इफेक्ट कशी जाता ताजे बगे एक भारी चंद रितीर ह्या पुस्तकांत आमकां वाचूचें मेळटा ह्या पुस्तका बगे एक फेमस जावन आशिल्लें नवल रविकांत म्हणजे एक व्यक्ती आसा तांणी एक सांगिल्लें उतर एक म्हाका आतां उडकास येता आसा ह्या पुस्तकान सांगलां टू बी ए लायक टू रायट ए ग्रेट बुक फर्स्ट यू शूड बिकम द बुक म्हळ्यार एक बुक भारी एक हॉड मटाचें एक ग्रेट पुस्तक जावंक जाल्यार तुमी खाली तें एक पुस्तकशी वाजिल्ल्यार जो बरयला पावना तुमी त्या पुस्तक जावका आमगेल्या ह्या एटॉमिक हॅबिट पुस्तकांत आमगेलो ऑथर तशी जाल्ला ही हिमसेल्फ हॅव बिकम द बुक
पुस्तकांत आमकां तांणी एक भारी चंद रितीरी एक स्ट्रक्चर्ड जावन आशिल्ल्या एक पुस्तकाचें एक पिटीक आसा. तांतूं सांगलां तांणी ह्या पुस्तक कशी तांणी बरयला. त्या बुका नंतर स्टार्टींग आमी कसा करका, हाव टू बिल्ड अ हॅबीट, आनी त्या एक हॅबिटाचें एक ताका सायंटिफीक जावन स्ट्रक्चर आसा, एक मेथड आसा. त्या मेथड पुरा ह्या पुस्तकांत भारी चंद रितीरी एक्सप्लेन केलेलो आसा. तांणी ह्या पुस्तकांत म्हणटा ती एक हॅबीट म्हळ्यार खाली एक गोल न्ही. हाऊ हॅबीट इज डिफरंट फ्रॉम ए गोल. गोल हो म्हणजे एक आउटकम, एक एंड रिजल्ट. जाल्यार हॅबीट म्हणजे त्या एंड रिजल्टा पावका जाल्यार आमी एक वचीत आसले वाट, त्या वाट आमी कशी चमकुका, त्या वाटेर आमी कशी चमकुका म्हणून ह्या पुस्तकार आमकां कळटा. तशीच ह्या पुस्तका बगे आनीक चड उलोवचें जाल्यार ह्या पुस्तकांत तांणी विविध नमुन्याचे एक एग्जाम्पल घेवन एक मस्त फेमस जाला रायटर्स जाला तांगेले एक फेमस कोट्स आनी पुरा घेवन भारी चंद रितीरी एक एक्सप्लेन केलेलो आसा. कसले म्हळ्यार आमगे हांगा आसा कोण कित्याक सांगता ताणें सांगलें म्हण हांव कसले वाजूका, ताणें सांगलें म्हण हांव कसले केला म्हणजे एक मेंटालिटी आमगे पुऱ्या जनरलांत आशिल्लीची. जाल्यार ह्या पुस्तकांत कशें जाता म्हळ्यार तांणी अशीची वाऱ्यार सांगा न्ही कशें तांणी ह्या पुरा प्रॅक्टिकली जावन कोण इम्प्लिमेंट केला. एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, त्या प्रॉब्लेम कोणा लागी आशिल्ला, कोणाक त्या प्रॉब्लेम आशिल्ला, ताका तांणी कशी सॉल्व करूंक ट्राय केला, वॉट आर द एप्रोचेस दे हॅव ट्रायड, आनी तांणी कसो एक आयडिया आवट भायर आयले, वॉट इज द आउटकम, वॉट इज द सोल्युशन दे हॅव गिवन फॉर द प्रॉब्लेम अँड हाऊ दे हॅव इम्प्लिमेंटेड इन देअर डेली लायफ. असं एक सन्न एक पार्ट जावन एक प्रॉब्लेमाक एक सोल्युशन दिवची तसं एक भारी लायक स्ट्रक्चर तांणी ह्या पुस्तकांत फॉलो केला. तशी देखून ह्या पुस्तक वाचितना आमकां हांव कसले करता बाय ह्या म्हण दिसना. जाल्यार ह्या पुस्तक वाचितना म्हाका दिशिल्लें कसा म्हणारी हांव कसले करूं नज, हांव असले एक कसले ट्राय करूं नज म्हणून म्हाका ह्या पुस्तक वाचितना दिसलें. तशी ह्या पुस्तकांत एक चांग हॅबीट, आमी एक हॅबीट म्हण कसं म्हण कळ्ळें, ताजे नंतर एक चांग हॅबीट करता जाल्यार वॉट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड. एक हॅबीट फॉर्म करूंक एक फावटी सांगलें कुडलें जायना. त्या हॅबिटाक ताका एक स्टेप्स आसा, सुरेर ह्यान जाता, ताजे मुखार त्यान जाता. कसलें म्हळ्यार आवर हॅबिट्स आर ऑलवेज इंटेंडेड टू गेट सम आउटपूट. आमकां एक आमी केल्ल्या हॅबिटाक आमकां एक रिवॉर्ड जेव्हा एक आउटपूट मेळटा तेन्ना आमकां खुशी मेळटा. ताका न्हय आमी कशें एक हॅबीट सुरू करचें, आमकां कशें जाय म्हणून. त्या पुरा ह्या बुकांत एक भारी चंद रितीरी एक्सप्लेन केलेलो आसा. तशी ह्या पुस्तक प्रतिपटी वाचिल तेन्ना म्हाका एक नवेची एक आलोचन मेळटा. आय गेट अ न्यू पर्स्पेक्टीव टू लुक एट द थिंग्स अँड टू बी वन अमंग देम. असलें एक विनूतन जावन आशिल्लें पुस्तक हांव आज तुमगेले मुखार प्रस्तुत करता आसा. ह्या पुस्तक हांव सांगील माणकेची आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररींत आसा. तुमी सकडे येयाती, ह्या पुस्तक वाचियाती आनी ह्या पुस्तकान सांगील माणके लेट्स बिल्ड सम गुड हॅबिट्स बाय changing our behavior, changing our systems and trying to be the better version of ourselves. इतली सांगताची ह्या कार्यक्रमाक हांव हांगाची एक पूर्णविराम दिता. ह्या कार्यक्रमाच्या अनेक एपिसोडांतू अनेक पुस्तक घेवन हांव तुमगेले मुखार येता. ते दळवरान देव बरें करो. नमस्कार.